साईनाथ कोरगांवकर त्याच्या नावान आमी आयज हे एक इलेक्शन कंटेस्ट करता आनी हे इलेक्शन कंटेस्ट करतना आमकां खूब बरें दिसता की खंय ना खंय तरी जे गोंयकारांक एक क्लियर कॅन्डिडेट जाय आसलो, एक कॉमन गोंयकार तेंच्या वांगडचो एक भुरगो जाय आसलो, तो कॅन्डिडेट आमी तांकां दिल्लो आसा आनी आमकां आशा आहा की भरपूरशे गोंयकार जे रावलात गोंयांक लागून जेंकां दिसता गोंय साल्वार जावपाक जाय, गोंयचो मोग आसा ते आमकां वोट करतले म्हणून वोटींग सिंबॉल अजून आमकां मेळोंक ना. सो सिंबॉल मेळ्ळ्या उपरांत आमचे तिनूय जे कॅन्डिडेट आसा हांगा आसा, कुट्टाळे आसा आनी दवर्ली आसा, तिनूय कॅन्डिडेटांची सिंबॉल कितें मेळटली ती अल्फाबेटिकल ऑर्डरान आमकां मागीर मेळटली. ताका लागून आमचे जे कॅन्डिडेट आसा ते एज अ इंडिपेंडंट म्हणून आमी तेंचे फॉर्मां भरलेली आसा, पूण तांकां जो सपोर्ट आसतलो तो फूल रेव्होल्युशनरी गोवन्सचो आसतलो. लास्ट 6 years आमी जायतें काम केलां लोकां पासून. आतां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळो लोकांक सर्व करपाक. ZP म्हणटा मनोजान सांगलें ZP कॅन्डिडेट तो एक वर्सान एकदां म्हणजे जेन्ना ते इलेक्शन आसता तेन्ना येता तो आनी तो मागीर गायब जाता.